हे कॅन्डिडेट जेन्ना आमी घालतले ते सारखेच जिखपाक शकता तेच आमी कॅन्डिडेट हे पावटी आमी घालतले. मोस्टली आमच्या साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा चे आमचे बोगलेक जायते जाण येयल्या पूण ती विनिबिलिटी म्हणटा ती म्हणटा सारकी गरजेची कारण पार्टयेचें नांव पेड्यो जावपाक शकना. आज एनसीपीचेर कॅन्डिडेट बाणाले कोस्त्याचे दोन्ही डिक्लेअर कोता दोन्ही घालता आणि मुखार किल्ले घालता ते आमगे प्रेसिडेंटीन सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी अनेक प्रेस टायम मेळ्यार घेतले आणि आमी कॅन्डिडेट घातले. एक डिक्लेअर पॉय म्हणटा आमी गेलो एक म्हणतो आमी गेलो बाणाले मिनीन त्या बांदारी एक कॅन्डिडेट आमी गेलो पियादाद म्हणटा तेगेलें चेडू तेगेलें नांव वानिया बाप्तिस्ता. आज आमी चिंतलें जे आमकां एनसीपी म्हळ्यार नोवेर एसटी ऑफ तेगेलें काँग्रेसचें कित्याक लास्ट टायम इलेक्शनाक आमी 4 सीट मागली. दिग्विजय म्हणटा हो लिडर दिग्विजयान म्हाका सांगिल्लें सचिल तुका आमी भितर घेवपाक शकना आमी मुजके सगून आहा आमकां घेवपाक शकना पूण तूं वयत जाल्यार गोवा फॉवर्ड वच. हांवें म्हणलें गोवा फॉवर्डा वच. अरे गोवा फॉवर्डाक मनशाक तयार केला MLA जावपाक चर्चिल आलेमान तूं ते पाटी म्हाका वच म्हणटा तूं म्हणटा एनसीपी वचना एनसीपी गेल्यार म्हणटा आपण ना आमला एनसीपी वयता तेका लागून एनसीपी गेलो बाप जेल फोन मारलो जेल म्हळ्यार चर्चिल म्हणटा यो वेलकम हांव एनसीपी गेलो. आमी ते एप्रोच जाल्यार ओपन इलेक्शन पळय म्हणटा हे इलेक्शन ना ह्या इलेक्शनाक आमकां ह्या इलेक्शनाक तांकां जाय आमी जाल्यार आज सांगाय आमकां सीट कित्याक असेंब्लीक दिता ती असेंब्ली सीट तर ते सांगताय आज सांगताय आमकां कितें जाय म्हणून जाल्यार आमी हायना जाल्यार आमी गेले येवन आमी आमच्या लिडराक आमच्या लिडराक आमी सांगलां की जोरी तर नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन तर अलायन्स जातले यू हॅव टू डिक्लेअर फर्स्ट ऑल्सो देयर इज अ अलायन्स म्हणून होय बिफोर आमच्या असेंब्ली इलेक्शनाक पयलें सांगूंक जाय आमच्या लिडरांनी कित्याक आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू करतले आनी करपाचें काम चालू कित्याक आफ्टर जिल्हा इलेक्शन देर आर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आफ्टर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन देर आर असेंब्ली इलेक्शन्स